8:10. Vanditav Bapa Vanditav, Vanditav Krista Vanditav, Vanditav Tuka Povitratmya, Vanditav Tuka Triek Deva, सर्वेस्परा आम्ही अंगार जमल्या तुका आराधुमच्या कैल्या एका मोनान आम्ही तुझी स्तुती गातो तुका मिळू अतिरिक्ता वंदिता बापा वंदिता वंदिता Krista Vanditav, Vanditav Tuka Povitratmya, Vanditav Tuka Triyek Deva. आयच्या मिसाचे समाहे पर्यंत जॉन डिसोसा शिरवा देवाकार गंजावन हे मिस दिला इकरावो जल्मा दिवस आचरण करचे संदर्भी देवाकार गंजाव मिस दिला मॅक्सोन ॲलन आराना निड्डोडी देवाकार गंजाव मिस दिला बेनेडिक्टा रोड्रिगास पुत्तूर तशेंच एका मानेस्तान ताच्या सर्जरीक आज जमची आसा ताच्या सर्जरीक फवत रितीन बऱ्या रितीन जमचे पसत मागणी करूंक आमचे कडेन विचारला ह्या सोर्त सांपसत आनी आमच्या येता सांपसत आमी मागया बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो आज पवित्र सभा भाग्यवंत एलिझाबेथ हंगेरीची हिचें स्मरण करता एक म्हत्वाशेन जिणी जियेलेली ग्रेस्तकाय आसली पूण ही ग्रेस्तकाय सोडून उपरांत सादी जिणी एक म्हत्वाशी जिणी जियेलेली आज तिचो उडास करतना आमच्या जिणेंत सादेपणांत देवाची सेवा करूंक आमी आयचे दिसा प्रयत्न करया आमी बेठोवचें बलिदान देवा बापाक मेस्वा सारके जमच्याक आमचे पाताक आमी वळखून घेवया आमी सांगाता उसार म्हणया हांव पातकी सरपदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्या उसारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पथकां केल्यांत हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध ह्या पसत भगवान सुदान संकार मोरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्परा देवा लागीं विनाती करात म्हूण प्रार्थना मागता सरपदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो सोमिया काकूत सोम्या काकूत Krista kakut Krista kakut Somia kakut Somia kakut प्रार्थुया देवा आमच्या बापा दुबळ्या सवें क्रिस्तांव रोपणें वळखूंक
आनी मानान घेवंक भाग्यवंत एलिझाबेथेक तुवें कृपा दिली. तिच्या विनवणेन दुबळ्यांक आनी कश्टा दुखीन सांपडलेल्यांक सदांच मायपासान पावोवंक आमकांय आदार दी. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजभर चलयता ससनाच्या ससना. उगडापणाच्या पुस्तकांतले वाचप. सिंहासनार बसल्या उजव्या हातांत एक पुस्तकाचो कवलो हांवें पळयलो. ताजेर भितरल्यान आनी भायल्यान बरोवन आसले. 7 मोहरी मारून तो बंद केलो. व्हडल्यान बोब मारून परगडतालो एक धाडांक देवदूत हांवें पळयलो. तो अशें म्हणटालो, हो कवलो सोडूंक आनी मोहरी फोडूंक योग्य जालो कोण? पूण तो कवलो सोडूंक वा तांतू भितर दिश्ट घालूंक शकतालो सर्गी, संवसारी वा पाताळी कोणी एकलो नाटलो. कवलो सोडूंक वा तांतू भितर दिश्ट घालूंक शकतालो कोणूच ना म्हणून हांव गलगल्या रडलो. तावल मालगाड्या मदल्या एकल्यान म्हजे लागीं म्हणलें, रडा नाका, पळे दाविदाच्या पाला, जुदेच्या कुलेंतल्या शिवान जैत वेला. देखून ताका हो कवलो सोडून ताजो 7 मोहरी फोडचे हक्क आसा. तेद्वा सिंहासनाच्या मदेगात जिव्याच्या आनी मालगाड्याच्या वृत्तामध्ये उबी आसली एक शेली हांवें देखली. ती जिवीशी मारलेशी दिसताली. तिका 7 शिंगां आनी 7 दोळे आसले. ते दोळे सगळ्या संवसारात दडले देवाचे आत्मे. ते शेलयेन वचून सिंहासनार बसल्यांच्या उजव्या हातांतलो कवलो घेतलो. तिने तो घेत आसतना ताजो 4 जिव्यो आनी ते 24 मालगाडे शेलये समोर सरपडले. हर एक मालगाड्या लागीं एक विणो आनी दुंपान भरले भांगाराचे पात्र आसले आनी पात्रां देवाच्या लोकाची प्रार्थना. ते सकट एक नवें गीत गावन म्हणाले, कवलो घेवंक आनी ताजो मोरी फोडोवंक तूंच योग्य, कित्याक तुका जिवशी मारलो आनी तुज्या रक्तान सर्व कुलिया. देशा भासा आनी जनांगातावन देवाक जन तुवें मोला घेतले. तांचे वरवीं आमच्या देवाची येजाकी सेवा करूंक आनी एक रायल घराणे घडले. त्या घराण्याचे पृथ्वेचेर राज चलयताले. देवाचे उतार हे. देवाचे उडपकार. श्लोक. आमच्या देवाची आमी सेवा करच्याक तुवें आमकां रायाळ आनी याच्याकी कुळी कशी केल्याय. आमच्या देवाची आमी सेवा करच्याक तुवें आमकां रायाळ आनी याजाकी कुळी कशी केल्याय. सर्वेस्पराक एक नवें गीत गाया. भक्तीचे सभेन ताका होगली गजया. इस्रायल आपल्या रसनारा थंय उल्हासूं. सियोनान आसल्या आपल्या राजा थंय संतोसूं. श्लोक. आमच्या देवाची आमी सेवा करच्याक तुवें आमकां रायाळ आनी याजाकी कुळी कशी केल्याय. नासकळ करून तांच्या नांवाची स्तुती करूं. वियळ विण्यार संगीत करूं. सर्वेस्पर आपल्या लोकां थंय संतोष पावता. दुबळ्या धाकट्यांची तो तारण करता. श्लोक. आमच्या देवाची आमी सेवा करच्याक तुवें आमकां रायाळ आनी याजाकी कुळी कशी केल्याय. भक्त आपणाक लाभिल्ल्या जैत पासोत संतोष पावूं. मंदिर न्हिदोन आसतनाय उल्हासाची उद्गार ते सोडूं. आपल्या देवाची वखणणी ताची जिबेर आसूं. ताच्या सर भक्तीक ही जावं महिमा आनी वडवेक. श्लोक. आमच्या देवाची आमी सेवा करच्याक तुवें आमकां रायाळ आनी याजाकी कुळी कशी केल्याय. उद्गार. Alleluia, Alleluia, Alleluia. सर तुमची काळजां तारून करिनाकात. बागार सर्वेस्पराचो ताळो आयकयात. Alleluia, Alleluia, Alleluia.
सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमच्या सवे आसो. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका सौम्या. जेजू जेरुसलेमा लागसार पावतस आपली दिश्ट शहरा वयर घालून तो रोडलो आनी म्हणालो, समाधानाक व्हरून पावयता ती वाट तूं आजपुणी जाणा जाल्लें जाल्यार, पूण आतां तुज्या दोळ्यांत हांव ती लिपोवन आसा. वय येतले दीस जेदवां तुजे दुस्मान तुजे भोंवतणी पागर उबारून तुका वेडो घालतले आनी चाराय कुशींनी तुका बंद करून फुमार करतले. तुका आनी तुजे भितर आसलेल्या भुरग्यां बाळांक पुर्ते नास करतले. तुजे थंय पात्राचेर फातर उरोंक ते सोडचे नात, कित्याक देव तुका भेटोवंक आयलो तो काळ तूं वळखले नाय. देवाचें उतर हें. वाकणी तुका क्रिस्ता. एक फावटी हांव गांवांक गेल्ल्या वेळार घरच्यांनी म्हळें आमगेर विगारान भेट केल्ली म्हणून. आदल्या हप्त्यांत आमच्या घरा विगार आयिल्लो. मम्मी म्हणाली हांव मास्टरी सुटी करनासली विगार येताना. बाब म्हणालो हांव कुलीचें काम करून भितर आयिल्लो मात्र तवळत विगार आयलो. आनी धाकटुलें भयण म्हणालें हांव फाल्यांच्या परिक्षेक शिकतालीं विगार येताना. एक विगार येताना इतलें सक्कडी घडल्लें, सक्कडी एका उद्वेगान घरा उलयती आसलीं. ते एक फावटी न्ही, 2-3 फावटी हेच विशयांत उलोवणें जाता येता. विगार येताना घराची भेट करतना आमी कशीं आसल्या म्हणून परत्यान तेन्ना सांगतात. जर तर विगार घरा आयल्या वेळार इतलें उलयतात जाल्यार देव आपल्या परजेची भेट करूंक आयल्या वेळार आमी कित्याक मौन आसाव? देव आमची भेट करूंक येताना आमी कित्याक गोच्च आसाव? देवान भेट करची आसा देवाची उतरां मारिपात. देवान भेट करची आसा हर एका कुमगारान. आमकां देव आयलो म्हणून आमी कुमगार काणगोवंक मुखार येता आमगे. देव आतां म्हज्या काळजांत येता म्हणून. देव म्हज्या काळजांत येता आसतना कितें म्हाका घडाचें, कितें म्हाका जायचें, कितें म्हाका उद्वेग जायचें, देव म्हज्या काळजांत म्हज्या जिणयेंत येता म्हणटना आमकां तें कांय बगना. कुमगाराक येता, आमी कुमगार कणयता, हात जोडटा, रुटीन रितीन क्लायन करून येता, फाटीं वेता, बसता, फाटीं आमी तशेंच घेता. बदलावण जाल्ले गणितां आसात वांजेलांत. एमावसाच्या वाटेर त्या दोगां शिसांक देवाची भेट जाली आनी ते वचून एमावसा वचून फाटीं धांवून आयले जेरुसलेमाक. जिवांत जेजूक मरी मागदलेन सोदताली, कोणें ताका वेलांगी म्हणून. राब्बोनी मेस्त्री म्हणून जाप दिली तिणें. तेच्या जिवितांत ती पयलें स्वार्थ प्रगट करच्याक तिका देवान फावो केलें. तशेंच जवळो म्हणटात तोमास जेजू येताना तो थंयसर नासलेलो. उपरांत ताणें तोमासाक आपयल्या वेळार हाड तुजें बोट, हाड तुजो हात म्हणून म्हज्या हाताच्या गायांत म्हज्या कडवळान घाल म्हूण सांगल्या वेळार तो सगळोच परिवर्तन जालो. देव मनशांची भेट करूंक येता, आज येता, आतां येता. आमी चतूर जावचें. आमी त्या उद्वेगान बरोवन देव म्हज्या काळजांत येता जाल्यार आनी म्हाका कितें घडोवंक नजो, कितें जाता म्हज्या काळजांत ती म्हज्या भावना चिंताप म्हजो भावार्थ आसूंक जाय. तर आयच्या दिसा देव आमच्या जिवितांत कुमगारा मारिपात, आतां देवाच्या उतरां मारिपात तो आयलो आनी कुमगारा मारिपात तो आमच्या काळजांत येताना
आमकां भोगून दी. देव म्हज्या सांगाता रावोन दी, म्हज्या सर गरजांक पावोन दी, म्हज्या कुटुंबाच्या आनी म्हज्या शिकपाच्या जिवितां सकडी देव म्हज्या सांगाता रावोन म्हाका आदार दिवन म्हणून आमी मागया. C6. ओंड्या संगी घे आमची काळजां, अत्रेकता ती तुका ए बापा सर्गीच्या मोगाच्या. तुझ्या मेजा भोवती आमी हजार जाल्या, आमच्यो ल्हान ल्हान काणिको आमी हाडून आयल्या. तुझे लागीं एक जाव आशेता ये बापा सर्गीच्या. उंड्या संगी घे आमची काळजां, अत्रेकता ती तुका ये बापा सर्गीच्या मोगाच्या. म्हज्या भावा भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्पद्वेदार देव बापाक मानता सारकें जमच्याक मागात. तुमच्या मतांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घे. सर्गींच्या बापा, ह्या बलिदानांत तुज्या पुताचो अपरिमीत मोग भक्तीपणी आमी संभ्रमता. तांतू वांटो घेवन तुज्या भक्ता परी तुज्या आनी पेल्याच्या मोगान दिसान दीस वाडोवंक आमकां फावो कर. आमच्या सोम्या जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांत उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्पद्वेदरा आनी ससनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्वताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. सर्गींच्या राजा खातीर आपलें जिवीत जेजूक भेटयलां त्या भक्तां पासत तुज्या विचित्र मोगाची मांडाबळ आमी वाकणता. आपल्या आरंभाच्या पवित्रपणाक तूं मनशा कुळाक आपयताय आनी फुडल्या जिविताची देणी ह्याच जिवितांत तूं आमकां साकोंक दिताय. देखून सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस्पर तूं. सर्ग आनी संसार भरला तुझ्या वैभवा. तुझ्या वैभवा उंच सर्गी तुका जय. उंच सर्गी तुका जय. उंच सर्गी तुका जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. जय जय जय. उंच सर्गी तुका जय. उंच सर्गी तुका जय. उंच सर्गी तुका जय. बापा, करस तुम पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर.
तुज्या पवित्र आत्म्यान धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रागात आपल्याच कुशेन कश्ट मरान सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंटो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्नीक कराराचें रागात पातकांच्या बॉक्सांनी मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारू त्याने हे म्हज्या उडासा करात. बाबा तसो घट परगटुया. सोम्या जेजू तुझे मरण आम्ही समरमता. तुझे पुनर्जीवंतपण आम्ही परगटता. तुझ्या येण्याक सोम्या जेजू आम्ही अत्वेकता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो वंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुज्या मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड रेगा सवतल्या आमी सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्या पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेस उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवन बापा, पेद्रू पावलो आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गां बराबर तिका प्रित्यमोगांत वाटय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टा गतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजे परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आमकार मरे देवाचे माया सांगाती भाग्यवंत जुझे तिचो पती, भाग्यवंत एलिझाबेथ, भाग्यवंत सांत आंतोन आनी सर्व काळी तुका मनवल्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभाव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सोडवणदाराची आज्ञा आमच्या मनान दवरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन आतां आमी सांगाता म्हणया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज जमकाय येवं. तुजी खुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकल्ल्या बक्षिता तशें आमची पातकां बोगस आनी आमकां ताळ्ळेंत पडोवंक दिवं नाका. पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सुवस्काय आमकां दी. सर्गीचें बाग आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताचे येणें बरवश्या नात्रेक तेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतेन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुता मुळे तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता.
आमच्या पथकाचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबडताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जी येताय राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसो. तुमच्याय सवे आसूं. एकामेकाक आमी शांती मागया. देवाची शेळिये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूत कर. देवाची शेळिये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूत कर. देवाची शेळिये संसाराचे पाप काढतेले आमकां शांती दी. आमकां शांती दी. हो जेजू, देवाची शेळी संसाराचें पाप करता ती शेळयेच्या जेवणाक आमकां पेयल्यांत आमी सुभागी. सोम्यांक आमचे भितरी आमचे मुखार फोना पूण तुज्या उतरान आमकां भलायकी मेळटली. D51. येसो मिया काळजान म्हज्या राखून आसा येण्याक तुज्या. ये बेगिये जेजू राया स्वागत करता तुका. जशें फुलोन येवचे साळक सूर्या कुशीन गुता तशें सोम्या मोन हे मोचे तुकाच तें लालयता. ये सोम्या काळजान म्हज्या राखून आसा येण्याक तुज्या. ये बेगिये जेजू राया स्वागत करता तुका. जशें जळोन आसचो दिवो उजवाड दिवन परजळता तशें अस्कत जीव हो मोचो मोगान तुज्या सोबता. ये सोमिया काळजान म्हज्या राखून आसा येण्याक तुज्या.
ये बेगी जेजुराया स्वागत करता तुका. देव आपल्या परजेची भेट करूंक आयला, तो आमच्या काळजांत आसा. ह्या सगळ्यां कडेन आमी उलोवया आनी अर्गां दिवया. प्रार्थुया. सर्वेस्पर आमच्या बापा, भोव पवित्र जेवणांत आमी वांटो घेतल्या देखून तुका आमी काळजांत दिवन वाचता. आनी जशें भाग्यवान एलिझाबेथेन तांबान आसतना तुजी भक्ती आनी अपरिमीत मोगान तुज्या परजेची सेवा केली, तशेंच आमच्या भावा भयणीचे साखरेंत आमचें जिवीत करसूंक आनी अशीं काळजांत तुजी खरी भक्ती करूंक आमकांय कृपा दी म्हूण मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमच्याय सवे आसो आनी सर्पद्वेतार देव बाप आनी पुत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वसुनयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाची बोडका. भावार्थ आमचो जोडून उजवाड आमचो फांकून धैर्यान आमी भरून परगट्या क्रिस्तान शांती पासत वावरून नीती पासून झुजून संतोष सगळ्यान हाडून जावया साक्समोगान. जेजू तूं आमचो आधार, मोगान तूं आमकां सांबाळ. कृपेन सर आमी आसो जियेशें कर सदां काळ. जेजू तूं आमचो आधार, मोगान तूं आमकां सांबाळ. कृपेन सर आमी आसो जियेशें कर सदां काळ. सकाळची पेटवणी एडिसच्या देवी काळजा आयच्या दिसाची सर्मुची मागणी कमानी कश्ट आमच्या भक्तांच्या परिपणा बसत आनी अल्तरेच्या बोपोई सक्रामेंता ते तुकाच कळनासतना पेटोवच्या समेस इराद्या बसत भगवंतां कारमरीच्या कथावीन काळजा मरिपात हांव तुका भेटयता. प्रसिद्ध आमच्या अपोस्तलाचे इराद्या बसत आनी पापसेबा ह्या म्हयन्यांत दाखोवन दिल्या इराद्या बसत हे सर हांव तुका भेटयता. सर तुजे बसत एडिसच्या पवित्र काळजा एडिसच्या देव काळजा तुजे राज येव. आयच्या दिसाच्या म्हज्या मागण्यान आनी बऱ्या करण्याक लागून सर शिक्षा माफी जोडोवंक हांव कशी व्हरता. सुमिया जेजू तुज्या भोवदेवी काळजेचे ससायेन राकमच्या भोवगेवन पापसाहेबाक जातो ताका उजवाड घटायेने बुजावण. म्हज्या देवा म्हज्या सैबा हांव तुज्या पांयां पडटा. हांव तुका अर्गां दिता अंतस्करी नमस्कार करता. ओट तुजो उपकार म्हणटा कित्याक तुवें म्हाका रचलो म्हूण निस्क्रिस्तांव केलय म्हूण आज पेर्यान सांबाळाय म्हूण. जशी बरी रात दिली तसो बरो दीस दी सैबा. म्हजो आत्मो म्हजी कोट तुज्या हातान दिता. म्हजी चिन्नां म्हजी सब म्हज्या आयच्या दिसाचे कश्टने करण्यो तुका समर्पिता. तुज्या व्हडा मनान म्हज्या पत्काच्या परिकपणाक म्हज्या जेजू तुज्या कुर्साच्या कश्टाच्या आनी मरणाच्या आपण्या बसत बक्षी म्हजी समेस पत्का म्हज्या पत्केची काकूत कर. देवा पवित्र आत्म्या दी सैबा तुजी कृपा आयच्या दिसा पत्कान हांवें पडना जमच्या तुजे उपदेश सांबाळूं म्हजे कायदे पाळूं म्हज्या पत्केची काकूत कर. म्हाका पत्क्या बक्षी. भावार्थाची विधान
सर्वेस्परा देवा तू एकच देव आणि एका देवातून ते एक सर बाप पूत आणि पवित्रात्मा म्हूण हांव ती सत म्हणटा तुजो दैवीक पोत मनीस जालो आनी आमच्या पथकांगती मेलो आनी जिव्यांची आनी मेल्यांची मनसुबी करूंक येतलो म्हूण हांव सत म्हणटा ही सता आनी कथोलीक पोयत सभा शिकयता ती सता हांव सत म्हणटा आनी उसारता कित्याक तूं ससनीक सत आनी जणवाय आनी तुवें ती उगडापी केल्याय तूं फटयनाय वा फुटून पडनाय ह्या बावार्थान जिवंक आनी मरूंक हांव कुशी व्हरता आमेन. भरवशाचें विधान सर्वेस्परा देवा तुजे कृपेन सर म्हज्या पथकाचे बगसाणी आनी हे जिणे उपरांत ससनीक सूख जडटली म्हूण हांव बरो आसता कित्याक तूं सर पुदवेदार विश्वासी दयाळ आनी काकुळदार आनी तुवें ते बसयलाय ह्या भरोशान जिवंक आनी मरूंक हांव कुशी व्हरता आमेन. मोगाचें विधान सर्वेस्परा देवा सर्व वस्तूंपरासट हांव तुजो मोग करता आनी तुजे पसत म्हज्या पेल्याचो हांव मोग करता कित्याक तूं अर्तो अपरिमीत आनी सर बरो आनी सर मोग तुका फोवो ह्या मोगान जिवंक आनी मरूंक हांव कुशी व्हरता आमेन. दुखीचें विधान म्हज्या देवा सगळ्या म्हज्या काळजान स म्हज्या पथकांची हांव दूख धरता आनी ती कंटाळटा कित्याक तांचे वरवीं तुजी नितीची शिक्षा म्हाका फाव जाली पूण चड करून तुका भोव बऱ्या आनी सर्व संप्रासट मोग फाव जाल्ल्या देवाक हांवें अपमान केलो देखून तुजे कृपेच्या आदारान आनी मुखार पाता करिना म्हूण आनी पथकाची सवय सुकयतली म्हूण तिरनिच्यो करता आमेन. समी छाबड्यान बरी बरी खबर हाडली आनी पवित्र आत्म्यावरवीं गर्दी जाली. नमान रे कृपेन बरयले स्मी तुजे सांगाता श्रेय मित्र तुम सदैव आणि संदैव फळ तुझे कुशीचे जेजू भगवंती मरिये देवाची माये आमच्या खाती विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाचे कळे आमेन. आपले स्मियाची साकन तुझ्या शब्द प्रमाणे म्हणजे ते जाव. नमान रे कृपेन बरयले स्मी तुजे सांगाता श्रेय मित्र तुम सदैव आणि संदैव फळ तुझे कुशीचे जेजू भगवंती मरिये देवाची माये आमच्या खाती विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाचे कळे आमेन. आणि तेव्हा सोपोत मनीस झालो आणि आमच्या मध्ये जियेलो. नमान रे कृपेन बरयले स्मी तुजे सांगाता श्रेय मित्र तुम सदैव आणि संदैव फळ तुझे कुशीचे जेजू भगवंती मरिये देवाची माये आमच्या खाती विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाचे कळे आमेन. भगवंती देवाची माये आमपसोत विनंती कर क्रिस्ताच्या बसवण्यागमी पावसांचे खातीर प्रार्थना येसू मिया उडव्यान बरी खबर दिल्यावरवीं तुझ्या पुतान क्रिस्तान मनुष्यपण घेतले आम्ही जाणा जाल्या ताच्या कश्टांनी कुसावरवीं जिवनपणाच्या आनंदाक आमी पावशे तुजी कृपा आमच्या तस्करणांनी वत म्हणून आमी मागताव त्याच क्रिस्ता आमच्या सुमयामरिकार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या जसो आदी तसो आता आणि सदा सर्वता आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या जसो आदी तसो आता आणि सदा सर्वता आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या जसो आदी तसो आता आणि सदा सर्वता आमेन. देवा गेल्या फुडें आमच्या आत्म्या श्रीची देवी म्हाका दिला तुजे तबेन म्हजी मोत उसळाय म्हाका राग सांबाळ चलय आमेन. मोगाळ पुत्रा सपे ओंकार मोरी आशीर्वाद दिव आमकां. भगवंत सच्चे कृपेन आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.